वेदव्यास गुणावास विद्याधीश सतांवश मा निराशं गतक्लेशं कुर्वनाशं हरेर्निशं। श्री सुधींद्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः। भक्त्या येन सदार्थितोयमतुलो ज्ञानाभयेतो हरि प्रेम्णा शिष्यग्रणा व्रतोत्र निवसत् गंगा तटे मंदिरे व्यासोपासन मार्गमत्र सुलभं यो दर्शय सज्जने तं वंदे हरितत्वनिश्चयदयं पूज्यं सुधीन्द्रं गुरुं। व्यासस्य बालरूपं यो दिव्यदृष्ट्या विलोकयन् दिव्यानन्दप्रदानाय निर्ममे भव्यमन्दिरं प्रशांत यमुने द्वीपे देवसंकुलसुन्दरं तं नमामि मुनिश्रेष्ठं श्री सुधींद्र गुरुत्तमं। आमकां भाग्यरूपारी परमपूज्य सुधींद्र स्वाम्यानं व्यास मंदिर परमपवित्र गंगा ते हरिद्वारात रचन कोरनो उपासना मार्गार प्रवृत्त जायाती म्हणून एक संदेश दिलो। शतमानपर्यंत आमगीर समाज नाही, भारत मात्र नाही, विश्वाद्यंत केन्ना स्मरण करता जालेलें एक स्मारक म्हळ्यार ही म्हळ्यार भारत ज्ञान अंतू प्रसिद्ध आशिल्लो विश्वगुरू म्हणटात ते सगळें ज्ञान दिलें वेदव्यासान। ते वेदव्यासाक उपासना अर्चन करचें एक मंदिर म्हणचें ना दिलें एक न्यूनता सकट संन्यासी वर्गान चातुर्मासा वरां पूज करची एक वेदव्यासाक त्याला वेदव्यासाक म्हणून प्रत्येक मंदिर ना म्हणचे एक न्यूनत आशिल्ली। तें हरिद्वारांत व्यास मंदिर 1988 प्रतिश्ठ करून दिवन आमकां उपासन करा रे देवालय म्हणून तांणी मार्गदर्शन दिलें। मात्र न्ही ताजे नंतर वेदव्यासान अवतार जालेली भूमी खंय म्हणून अन्वेषण करून कालपी कानपूर आनी झांसी मध्य कडेन थंय बालवेदव्यास मंदिर समेत निर्माण करून आमकां अनुग्रह केलेलो आसा। हाजें एक वैशिश्ट कळटा जाल्यार आमगेर समाजा मात्र न्ही वर्लेल्यांक समेत कशें जालां म्हूण कळटा जाल्यार तुमकां 2 उदाहरणां दिता। एकली वर्षा कानडे म्हणून भायल मनीशी ती गोरखनाथ संप्रदायाची महाराष्ट्राची 18,000 भागवत श्लोकाक अर्थ बरयला हातान आनी तिगेल गुरुला निमगीन खंय हें खंय समर्पण कर काम। त्या गुरुन सांग कहीं कानपुर पे बगल में कालपी बोल के वहाँ जाइए वहाँ समर्पण कीजिए म्हण के। पुण्यवशात 3 कालपी येताना हांव आशिल्लें थंय तदनंतर तिणें एक भागवत सप्ताह समेत केलें। तशींच बरोडांतू 7-8 जनरेशन तुका भागवत कुटुंबांतू एक व्यक्तीक हांव मेळचें गेलो। तांगेली 7th जनरेशन के भागवत प्रवचन करचें। तो व्यक्ती म्हणलो आमगेलो आज पासून वेदव्यासा जन्मक्षेत्र खंय म्हणून सोदून काडूंक जाय न्ही त्याला तुमगेलो समान सोदूंक काडलें माय हांव त्या कानपुराक म्हणून गेलोलो अशें म्हणून सांगतना तांकां एक आसक्त आशिल्ल्या मनशाक वेदव्यासान जन्मक्षेत्र कसं म्हणून अन्वेषण करून अनुग्रह केला आमगेलो स्वामी। हरिद्वारांत भव्य मंदिर बांदून समज 10-12 वर्स उपासन केल्या नंतर हो जागो आमकां म्हळ्यार आमगे स्वाम्यार हाडटा मेळून मंदिर चेंज जालें न्ही। ते उपासन कसलें करता कशें करता म्हणून सांगता जाल्यार 1988 25 वर्स फुडें प्रमुख सुधींद्र स्वाम्यान चुद्दास जाला सांगिल्लें खंय ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ತೆರವಿಲ್ಲ आमच्यान जायना रे म्हळ्यार ही स्वामी उपदेश करता आसती उपदेश केल्याने प्रवर्त जाता म्हूण सांगूं जायना समाज म्हूण तांकां खंडीत ताका एक नमुने कशें करता जाता म्हणटा तांणी आलोचना केली। आमी देवाला मागलें जातालें तांगेले हरिद्वारा प्रतिश्ठा मंदिरांत टायमार पयल्या प्रार्थना वाजिल्या तुमकां कळटा देवाल अनुग्रहान आमी पुरा बर जाल्याची सकट विशय आमी अनुकूल जाल्या ती जाल्यार कसकी चिक्के ज्ञान म्हणजे विशयान चिक्के म्हाका आसा म्हूण दिसता तें तूं अनुग्रह करका म्हणून तांणी प्रतिश्ठा मुहूर्तार केल्या प्रार्थना ती। ज्ञान अज्ञान होड सान विशय म्हूण न्ही प्रत्येक विचारांत आमी कळतकी कळनाशी चुकताय ती म्हणजे सत्य। कोणी वायट लेक्चर जाल्यार सादारण म्हणटा आमगे जनरेशनांतू एक संदी म्हणजे राबली की म्हूण सांगल्यार चूक देत पूण सांगून जायना। हांव जालेली घटना सांगतना हांव आनी सांगच्या वचना सांजच्या मूंज जाली स्वाम्याला घेवन आयले तांणी स्वाम्यान सहज निमगेलें तूं संध्या वंदन करता बाय म्हूण तेल्ल्यान सांगलें ना स्वामी म्हणें तितलें सांगलें आवड नाशिल्लें हांव म्हाका कर स्वामी गेलो हांव समेत करता ना म्हळ्यालो। ही जालेली घटना थोडंसं मी दुःख व्यक्त केलां। आत्तां
मागीर अनाउन्समेंट तस काय आज स्वाम्यान कॅम्प सांगा सकट शर्ट घालून बस आती म्हूण म्हळ्यार स्वाम्यान कॅम्प ना जाल्यार कशी जाता म्हूण जालें देवाल कार्यक्रम करच्या का दुड्ड जेवका म्हणटा ती चित्रां दिवच्या खर्च ना संध्यावन म्हणच्या खर्च ना देवान दिल्यान उदक संध्यावन कर चित्रावची दुड्ड जेवका म्हणून हें दोन समेत कसायला सोडका आशिल्लें ताणें दुख्ख व्यक्त केलां पळयतनाची कुंकुमा तीडच उण जाता गेल मुरे पित्रांक काम मालगड्यान काम देवस्थानात दुड्ड बांदल्यार देवाला अनुग्रह जाता रे पित्रांक अनुग्रह जाता रे कोणी कांय वायट लेक्चनाचें फुडें कालान तूं कसलें देवता कोर कार्य कोर ब्राह्मणां घरकड ब्राह्मणां भोजन जाता तशें आतां कितलें म्हणटा चलता म्हणून कळना तें खंय वचून हॉटलान तूं डिनर दिल कोण तें अन्नदान जायना ब्राह्मणान जायना ब्राह्मणान येवका म्हणून कोण आमगेले घरकड आमगेले खातीर मात्र जेवण करून रांदप कोण देवता की तें पापिश्ट अन्न म्हणून सांगिल्लें दुसऱ्या दान दिवका म्हणून सांगिल्लें अन्नदान दिवन कडेन आमी स्विकार करता म्हणून कितलो म्हणटा करता म्हणून असं पुराय बरती हांव सांगचें जायना जाल्यार ते दुख्खीत जावन सादारण म्हणटाक परमात्म वेदव्यासान अनुग्रह केल्या मात्र आमगेले समाज एक समजतालें म्हणजे एक आशे री ती स्पेशल प्रार्थना दवर न्हू व्यास मंदिर रितीन जालें व्यास मंदिरान तूं कसं करका कशें करका म्हणटना भजन संप्रदाय वाडला जाल्यार हिची बरती स्तोत्र आमगेले स्वाम्यान मालगड स्वाम्यान केलेलें आसा स्तुती करा रे देवाला स्तुती करात आमगेली कृतज्ञता व्यक्त करता आमी खंयचे मनशाक ऑनर करतना ताकेले सगळे गुणगान करतात देवाला गुणगान कर देवा जेवका म्हणना आमी ताण अनुग्रह केले म्हणून आसकोर गुणगान केल्या पुरो तिरुमला वेंकटरमण देवाला हे आसल्या वरेची आमकां एक वेदव्यास देवा सुप्रभात स्तुती प्रपत्ती मंगलाशासन जेवका म्हण निमगेल खंय वयर रे कोण सांगतल रे म्हण के स्वाम्यान आत्तां जेल रे पळया ती स्वाम्यान स्नान कोरायल तशी सुप्रभात करच्यो एक मॅन्डेटरी कोरना कसा म्हणल्यार तें बरयलें व्यर्थ येवचें नजें न्हय वरदेन स्वाम्यान बरयलें व्यासाष्टकस रामचंद्राष्टकस कृष्णाष्टकस आमगेले समज नरसिंहाष्टकस हें पुरो कोण सांगचें कोणा खातीर कशें केलें ताजे एक संप्रदाय वाडका म्हण एक मात्र न्हय ते हरिद्वार भरती दूर आशिल्ले इटिएटर आमगेले परंपरेचे जनान 15 दिसा एक पाटी पुनवे एक पाटी अमास एक पाटी पण 2-2 बॅच करून थंय 8 दीस उपासन करता म्हूण स्वाम्याक इच्छा आशिल्ली प्रतिदीस घरकडे आमचे गेल्यार घरकडे ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नान उद्धर प्रभो हें एक प्रार्थना जेवकाचीच रे म्हूण तांगेलें मन आशिल्लें आतां कितलो घरकड ते देवा दिले तांकी सगळ्यांक सांगता म्हूण तुमी आलोचन करात मठ मंदिरान तूं स्वाम्याल कॅम्पा सांगता ती नित्य आमगेर स्वाम्यान 1000 घरकड सांगल्यार समाज बदल जाता त्याला म्हणत ज्ञान मागचे तर मात्र नाही स्वाम्यान ताणें सांगलां आमगेर खातीर मात्र मागचे न्हय रे सगळ्या खातीर मागचे हें प्रार्थना देशा बरें जावका विश्वा बरें जावका म्हूण तें एक परिपालन कर दिलें आमी समाज जाली की म्हूण आमी एक आत्मावलोकन करता केलें म्हणून आमी दोळे दोळे दोश वाडता वयता वयना ताका फुडें सांगिल्लें आसता डॉक्टरान प्रिस्क्रिप्शन दिवेता प्रिस्क्रिप्शन शीट मेळ करून आमगेले गुण जायना प्रिस्क्रिप्शनार वखदां धाडटा ती वखदां घरकड दवरले गुण जायना त्या वखदांचें सेवन केल्यार मात्र जाता तशींची स्वाम्यान दिलेले एक सुलभ मार्ग व्यासोपासन मार्ग अत्र सुलभम तुम्ही व्हडली करतना रे उपासन करा ती देव बुद्धी दितालो क्रमेण म्हणून सांगिल्लें तें आमी कितलो म्हणटा प्रवर्तन जाले ती हांव केन्ना सांगचें आसा परमपूज्य सुदीन स्वाम्याला आशिर्वादान आमी पुरा बरें जालीं ती म्हूण बदलची आमी आत्मावलोकन केल्यार बरें जालां म्हूण सांगल्यार खंडिताची सगळ्यांक सांगता गेल घर जालां कार जालां चेडूं फॉरेन गेलें ती हें पुराय बरें जालें म्हूण म्हाका सांगच्यो आमी इतलें मात्र पुरवाय धर्म मार्गार प्रवर्त जेवचें कसं जालें ती संध्यावंदन एक चातुर्मास जाले नंतर कितले जन तेळावती संध्यावंदने प्रवर्त जालीं ती कितले जन उपासने प्रवर्त जालीं ती आमकां बदलची आमी लज्जेर मातशें बगसूका जाता कसं नाही कर न्ही म्हाका आनीक उडगास आसा विशेष सांगले चूक जास्त म्हणटा भरती मठ मंदिरांत मठान न्ही देवळाच्या ट्रस्टीच्यान भरती कडेन स्वाम्यान प्रवर्तन केलें ते व्यासोपासन विशय बळकूड ते कसल अनासक्ती म्हणून सांगता जाता तित आरोग्याचे कश्ट आसल्यारीची मंगळुरान तूं कॅम्प आसतना दोनूय गुरुवार्यान बैसून व्यासध्वज म्हणून दिलो व्यासध्वज दिल्यार कसन केलें मी एक नमुने प्रतिज्ञा घेतल्यावर न्हय दीक्ष घेतल्यावर न्हय ते गांवच्या ट्रस्टीन ह्या बद्दल कितलें मन घालना
ताची प्रवर्जेवचे कशी तुम्ही एनकरेज केलें की कसन केलें अशें म्हणून आत्मावलन केल्यार तेन्ना कडकडे स्वाम्यान सांगचें सुरू केलें आमी आदेश दिनात रे संदेश मात दितात ती जाल्यार म्हळ्यार आमी सांगेलें कर जाल्यार ते अनेक अपराध जाता आमचे कर म्हणून सांगून आमी कर जाल्यार अपराध जाता न्हू आमकां घरकडे चेडवान कोणी सांगिल्लें काय आमकां कोप येता आमगेले स्वाम्यान कितले समाजाक कितले वैदीक वर्गाच्या आनीक 10 जाणां कितले ट्रस्टीजां तांणी करूंच येता स्वाम्यान सांगिल्लें आमी कितलें परिपालन करता म्हणून हांव सांगता म्हणून हांव समाजाचो मेंबर हांव उपदेशा बशिल्लें आमी खंयचेय टायमार आत्मावलोकन करना जाल्यार फाल्यां आनी कितले कश्ट वाडटाले म्हणून चिंता नाका तर मात्र सांगेलें ते सुलभ मार्ग हे पुणें कोर बरें जातालो वेदवास अनुग्रह करतालो सारस्वत ब्राह्मण आमी आमगेर प्रार्थने देव कान दितालो म्हणून तांगेर संत विश्वास आशिल्लो ते कितें मात्र हें म्हळ्यार परान जुलय 23 तूं बेंगलोर काशीमठा चतुर्मासा सुसंदर बारी खंयचे गांवांत सान प्रमाणारपणे उपासन जातकी तांणी पुरा येवका भजन मंडळीच्या वर तांणी पुरा येवन पावका हांगा सगळो दीस उपासनाचे कोरगे यात्री म्हणून येनू आतांची भरती कडेन दुखून ना म्हळ्यार संतोष विचायू कानंगाड जायत मंजेश्वर जायत कोंचाड जायत आता ब्रह्मावर जायत कोटेश्वर जायत मुडबिद्र जायत भरती कडेन दुखून सादारण एक 200 लोक त्या दीस पावतले आसत हा विशय कोणाक वता तुमी दय दवर येयात तांकां एक प्रोत्साह करका जाल्लो एक विशय तो आनी चड जाणां सांगका जाल्लो विशय त्या व्यासोपासन केल्यार बरें जाता म्हणून कनिश्ट एक बुद्देक आमकां बरें जाल्यार भारत विश्वगुरू भारत जेवका जाल्यार आमी सुरू समजका आमी दुसऱ्या सांगता जाल्यार आमी अनुष्ठाना करता आसका आमकां ताज्यो एक कसन एक व्यवधान म्हळ्यार कोर न्हू आमकां बरें जालें आतां पुराय कसन जाता म्हणून सांगल्यार हें केल्यार कसन मेळटा म्हणजे प्रवृत्ती जाल्यार हांव तुमकां तिनूय एग्जांपल दिवन लायव्ह एग्जांपल तांगेलें कोणालें नांव घेना गांव घेना परम पवित्र गंगा तीर म्हणटाना गंगा प्रार्थना म्हणून समान बरोवन दिलें सगळे देशा बरें कर म्हणून हांव सहज सांगचें आशिल्लें त्या गंगा प्रार्थना घरकड सांगल्यार कसनय उदकाची चेडूण आसा म्हणजे आमचे गेल्यार उदकाक चड जावता तुमकां थोड्यांची सहाय जातलें म्हणून सांगिल्लें म्हगेले कनिश्ट 15 फॅमिलीज आसा ती तांणी गंगा स्तोत्र सांगून तांगेले घरकड उदका प्रॉब्लेम सॉल्व जाला पोरवेला ना ते घरकडे कडेन 15 वर्स नंतर रेल्वे स्टेशन उदकावच कनेक्शन दिना तांणी बॉम्बे तो सिटींत एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सान रड आजत तशी करका किनक म्हणून थंय समेत तागेले म्हाका इंग्लँड लेटर आयलां तुमगेले गंगा स्तोत्र नंतर आमगेले अपार्टमेंटा उदका प्रॉब्लेम सॉल्व जाला म्हणून हांव नांव सांगना तुम कोणा आसक्त आसा म्हणजे नंबर घेया ती 15 जाणांले नांव आनी एड्रेस दिता कारण एक्चुअल प्रूफ तुमकां सांगिल्लें म्हळ्यार आमगेले स्वामी समज सांगता जाल्यार मंत्रद्रश्टार म्हणून सांगीत ऋषीवर्या वरितांनी तांणी बरयलें स्तोत्र म्हणून तें मंत्राचें फल आपणें येतचीची तुम कळ्ळें शेशे बरो थोड्या काळान जाता एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता चेल्ली बॉम्बेन खंय भायल मनीस चेल्ली ती MSc की MCA कसं म्हणून वता 7-8 परीक्षा मध्य एकपटी सडन घरकड येवन घेवन हां फाल्यां परीक्षा वचना म्हणलें काय डॉक्टर लेवलार पुरा समज तिका उत्साहांतल्या प्रोत्साह करनाका रेस्ट घेया ते म्हणके जलेली काणी हांव सांगता ते आवसून सांगेन मी गेले ते आवसून कसं केलें म्हळ्यार देवालांनी समाल फोटो दवरून सगळे रात्री तेणें नमन कितले पटी रिविजन केलें म्हणून वतना हांव नमन वाजिता बशिल्ली म्हणून दोळ्या उदकान सांगेलें शेरदू सकन ती चेली समजावन परीक्षा पास जावन गेले गोतशे बरो जलेली घटना म्हाका वैभवीकरण करचें गतीना हांव जलेलें सांगता तिन्नी जे घटना तें सांगता जाता भारी तिके उपासना येयलें कसर म्हणून सांगल्यार आमगेर सावथ केंद्रा भागात चेल्ली ती म्हगेलें मन तेन्ना 8th 9th आसा तिका स्टॅमरींग आशिल्लें उलोवचें जायनाशिल्लें ती स्टॅमरींग तिगेलें ती म्हाका कागद बरयलें आसा स्टॅमरींग म्हगेलें राबच्या कारण स्तोत्र पठण म्हणून आत्तां जाल्यार प्रश्न मार्गार डॉक्टरांनी गेल्या सांगता तांणी उल्लोच्या केलो चेडू भारी कश्ट येता आसा खंयचे पाठशाला वचून बसकराय म्हणून सांगता तांणी आमगेले पैकी कुटुंबात चेल्ल्याक उतर भारी होगूर येत आशिल्लें उलोवचें जायनाशिल्लें वर्स गेलें कडेन तांणी सांगलें तूं कसं करत नाका खंय मंत्रपाठ शिकयता पळय ती थंय वचून तुका चेडा बसकराय म्हणून सांगलां ही चेल्ली स्वता स्तोत्र सांगून म्हगेलें स्टॅमरींग जावन राबलां चेल्ली वाडीकर कसं ती MCA पास जावन हांगाची बेंगलोर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन हे 3 घटना तूं तुमकां सांगता तें स्तोत्र इतलो परम पवित्र आसा ती हें सांजे तर उपासना कार्यक्रम प्रवर्त केलो ताजे बेनिफीट सांगून म्हाका एडवर्टायजमेंट जोका म्हूण न्ही जाल्यार तुमकां एक अनुभूती आयल्यार
ಅರ್ಥತ್ ಆನ್ಲೈನ್ అని ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚಲ್ತಸತಿ ಹಂಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರದಾದು ಕೋನುಚಿ ಮಂಗಳೂರು ಅದು ಕೊಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಜಲಿಕೆ मठ दूर मंदिरा वचकस्ट देवस्थान दूर म्हणून सांगतले ऑनलायन आतां घेतसती तुमी चड जणां शिकून घेवन ताजी एक सान एक फुलां पाकळी आमगे सुदीन स्वाम्याक आमी कसन करयात तांगेल आशिर्वादान बर जालें ती म्हण सगळ्यांक सांगचें आमी कसन करूं येता म्हूण तांचो तिनूय विशय कर म्हूण सांगता एक तुमी संध्या वंदन करा ती चित्रां उदी ती दाल मनशां बायल मनशां तुळशी उद्दा घाल फूल घाल हें दोन केल्यार आमी थोडेंच करून सांगेन केल्यावर जाता यत्किंचित हें करच्याक प्रवर्जयाती विशेषतः व्यासोपासना प्रत्येक तुम्ही प्रवर्जयाती हो विशय आनी 4 जणां खर्च खातीर कळकमणच्या उद्देशान युथ ऑफ GSB बसतावेना म्हाका हें पुरो स्वाम्यान सांगलो विशय ना मिगेल वैयक्तीक कांय ना जाल्यार हें कुटुंब पुरो म्हाका वैयक्तीक दिवता आसा तुमकां चिक मोटिवेट जाता म्हणजे कितें हांव मिगेलें सांगिल्लें तांत कसलें तुमी चांग भावन जर घेवन बाय ओपास परत सांगता आसा जुलೈ 23 तुम्ही सादारण प्रबतेलेले 200 जणां भायल मनशां पळोवचें जाता सांगता जाता म्हाका उपासन भायल मनशां सीमीत न्हय भजन मंडळीचें उपासन करयत धाल मनशांना करका एक्चुअली धाल मनशांना करका कला म्हळ्यार घर कोणाल म्हणटा भायल मनशांना अमकेल घर म्हणटा ती यजमाना घरचे यजमाना जावका म्हण दिसका स्तोत्र वाजोवच्या सकडां येता सरकी व्यार वांगड म्हणून सोडल्यारी रात्री एक फुलां पाकळी दवरता ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नान दरी हें एक चवथांच्याक 1.5 मिनटा वयर लागना 1 मिनटा वयर लागना पुनः प्रतिश्ठा टायमारी सगळे नमन घंटेगटले नाक म्हणून स्वाम्यान त्रैकालिक आराधन म्हणून केल्या थोडे स्तोत्र सगण संगाती थोडे स्तोत्र दनपार संगाती कडे स्तोत्र संजवार संगाती म्हणून कोरदेला मात्र न्ही इतलो कोरनूची कसलेच एक आडवणस म्हणून जाल्यार दुरोज खातीर सगळे गुरु परंपरे फुडदोर अवलोकन केल्यार आमी अपराध करतले म्हणून अपराध क्षमापण स्तोत्र म्हणून सांगलां तें पुणें सांगात तसो जाल्यार म्हळ्यार आमी सॉरी म्हणून पुणें सांगता संसान विशय आमी सॉरी म्हणटात की इतलो अक्षम्य अपराध केला की आमगे समाजाच्यान तसो ते अपराध क्षमापण स्तोत्र प्रार्थना स्तोत्र एक 1.5-2 मिनट तूं घालूं घर पवित्र जाता आयकतल पवित्र जाता हाजेर विश्वास दवरून घेयाती आनी परत वापस जुलై 23 ह्या कार्यक्रमाक मेळका म्हणून अपील करता सांग सगळ्यांक हे विशय कोणाक गोता तुमी हाजे मुखार जाल्यार आतां येयात म्हणून स्वागत करचे खातीर हांव बेंगळूर चातुर्मास कमिटी तर्फे सांगता आसत ह्या कार्यक्रमाक मेळका म्हणून आश करता.